अभय नारायण मांद्रेकर, गोवा गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज असोसिएशनाचो हांव प्रेसिडेंट. तर मोठी खोशीची उमेदीची गजाल की आज आमी मोर्मुगांव तालुका कमिटी काडपाक लागून हांगा जमलेले आसा सगळे. तर सकाळच्यान आमचो प्रोग्राम आसलो की प्रत्येक डिपार्टमेंटान आमी आमचे सगळे एक्झिक्युटीव असले, तसोच आमचो स्टाफ आसलो. तेन्ना त्या स्टाफाक घेवन आमी सगळ्या प्रत्येक डिपार्टमेंटान भोंवले आनी भरपूर वर्सां जालीं. म्हाका दिसता की ह्या तालुक्यान गोवा गव्हर्मेंट असोसिएशन म्हणजे तालुक्याची कमिटीच नासली. ते पळोवन आनी खूब जाणांक गोवा गव्हर्मेंट असोसिएशना बद्दलूय खबर नासलें. पूण म्हाका खूब उमेद जाली की हे जे पळय आमचे स्टाफ आसात ते आमकां सगळ्याक घेवन प्रत्येक डिपार्टमेंटान घेवन भोंवले आनी तेंचो आनी सगळे यूथ म्हणटा यंग म्हणटा पळय तशें म्हणजे येदो व्हडलो प्रोत्साहन तेंचो मेळ्ळो म्हाका की मोठ्या संख्येन म्हणटा तशें आज हांगा कमिटी आमी काडपाक गेले रविंद्र भवनाच्या ह्या हितून. तेन्ना मोठ्या संख्येन सगळे जाण उपस्थित रावले स्टाफ. तेन्ना खूब समस्या म्हणजे तांकां सुद्दां एक बरें दिसलें की सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे सेंट्रल कमिटी जी पळय गोवा गव्हर्मेंटाची आसा ती आमचे कडेन येयली, आमचे कडल्यान विचारपूस केली. आमकांय बरें दिसलें की तेंचे कडल्यान उलोवन बी आज हें कार्य कशें आसा की प्रत्येक तालुक्यान तें हें करपाक जाय. कितें मेन प्रत्येक तालुक्याची कमिटी काडून स्ट्रेंथ जर आमची तर मोठी करपाक जाय, बळकडी येवपाक जाय जाल्यार प्रत्येक तालुक्याची आमी कमिटी काडीत आसा. आज आतां मोर्मुगांव काडली, फाल्यां आमची 20 तारखेक आमची काणकोण आसा, परत आमची सालसेटाक काडपाची आसा. मोठ्या तरेन यूथ उत्साहात मेळटा. ही मेजॉरिटी आमकां जी ही जाय संख्या ती आमची मोठ्या तरेन चल्लेली आसा. आनी असोसिएशनाचें काम आसा की दिसाक दीस म्हणटा तशें आमचो स्टाफ आसा जो फॉर्म भरलेले ना तो जॉयन जायत आसा. गोवा गव्हर्मेंट असोसिएशनाक अशीच म्हटल्यार ज्या सकयल्या स्तरार आसले ते आतां एक तरेची वयर नजर घेवन काम आमचें चालू आसा. प्रत्येक डिपार्टमेंटाचें कितें जर प्रॉब्लम्स आसले जाल्यार प्रत्येक स्टाफ प्रत्येक कडेन आमी नेमलेले आसा लिडर्स. ते आमकां सगळे जाण आमकां सुचित करता, पत्र वेव्हार करून लॅटर करून धाडटा. त्या पद्दतीन आमी तेंचे घेवन प्रत्येक डिपार्टमेंटान विजीट करून आमी तें जें काम आसा तें आमचें काम करीत आसा. मनोहर दारगावे, हांव सेंट्रल कमिटी सेक्रेटरी आसा. म्हाका अशें दिसलें की लास्ट आमची जी मिटींग जाल्ली 6 तारखेक सेंट्रल कमिटीची पणजी, तेन्ना हांवें एक डिमांड घातलेले आमच्या सेंट्रल कमिटी फुडें की वास्को आमच्या तालुक्यान जायतले वर्सां जाल्लीं आसा हांगा तालुका कमिटी फॉर्म जावंक ना. इवन 20-25 वर्सां पयलीं फॉर्म जाल्ली, त्या नंतर तेंच्यांनी कांयच थंय हांगा मुवमेंट करूंक नासलें. पण ताका लागून हांव आमचो अध्यक्ष अभय मांद्रेकर तेंचे कडेन तो मिटिंगेन हांवें उतरां घातलेलें आनी तेंच्यांनी तो म्हाजो एक रिस्पेक्ट म्हणून तरी आज आमी हांगा 15 तारखेक एक मिटींग घेवया. आनी 2 दिसां भितर आमी ती मिटींग रेडी केली आनी ग्रूप फॉर्म केल्लो. त्या ग्रुपा प्रमाणे आज सगळे हांगा एम्प्लॉय येयल्ले आसा आनी त्या एम्प्लॉयजा भितरूच आमी ती कमिटी काडला. म्हाका दिसता की अशी ही कमिटी जी काडला आमी ही बरी चलतली. कित्याक हेच्या पयलें अशी कमिटी आमी एका दिसा भितर 2 दिसां भितर काडपाचें कोणाक शक्य जावंक नासलें. पण आज आमचो अध्यक्ष तो सारको डायमॅनीक लिडर जाल्लो आसा. म्हाका अशें दिसता की तेच्या अंडर आमी आतां ऑल गोवाक 9 तालुक्यान आमी जी कमिटी काडली आसा. फुडले 3 तालुका उरलेले आसात, एक सालसेट आनी काणकोण. ऑलरेडी आतां मुरगांव आमचे जाल्ले आसा. म्हाका अशें दिसता की फुडली आमची जी कमिटी आसा ते सुद्दां हेंच्या अंडर हेंच्या लिडिंगेच्या अंडर आमी जे फुडें जे काम आमी करतले ते आमचे आज यंग जनरेशन म्हणून आमी आतां तें काम चालू आसा. Under dynamic leader, our president of core committee, Abhay Mandrekar, and his whole entire team. आमी ते हांगा येयलेले आसा तालुका लेवलार मिटींग हें करपाक, मेंबरशीप फॉर्म करपाक. आनी आमी आमची टीम तेंच्यांनी निवडलेली आसा. चेअरमॅन, वायस चेअरमॅन, ट्रेजरर, सेक्रेटरी हे सगळे निवडलेले आसा. आतां आमची जबाबदारी तेंच्यांनी आमकां एक जबाबदारी दिलेली आसा की आमचे जी बाकीचे डिपार्टमेंट आसा तांकां सगळ्यांक आमी मेंबरशीप ॲड करतले आनी तांकां तेंचे जे इश्यूज ऑब्जेक्शन्स जे कितें आसा खंयच्या हितून तेंच्यांनी आमकां आमच्या पासून ते कळोवपाक जाय. तशेंच आमी ते फॉरवर्ड तांकां करतले आनी त्या बद्दल ही एसोसिएशन आमी मुखार व्हरपाचे प्रयत्न करतले.